प्रश्न उपस्थित जालो आनी एक प्रॉब्लेम सगळ्यांच्या मुखार उबे आशिल्ले ते टायम बाउंड प्रोग्रामाक कशें कंप्लीट कारण इट वॉज डिलिंग विथ द पब्लिक एंटरटेनमेंट, पब्लिक प्लेसेस वेर thousands of people come together, hold programs, theatre academy आहा, ड्रामा academy आहा, तरेतरेच्यो एक्टिविटीज ह्या रवींद्र भवनात जाता आनी रवींद्र भवनाचो मेन ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स हे सगळे सारखे सिरियसली एफेक्टेड. I am happy that chairman at that time immediately brought it to our notice. जेन्ना एक कितें तरी ताचें पडलें then immediately we realized that it can lead to serious problems. So immediately engineers were called, we discussed, PWD gave a report, and accordingly then we decided that we will do the refurbishing of the entire Ravindra Bhavan. The time bound कशें करप हाचे खातीर मागीर we discussed with the chief minister. Fortunately, Sri Damodar Naik, who is the president of the Bharatiya Janata Party, happened to be the chairman of this Ravindra Bhavan for 2 terms. So he was also roped in to take, he had also some knowledge. And then we met the chief minister, requested the chief minister the seriousness of this Ravindra Bhavan work, and he said that it should be completed as early as possible. Chief minister fully supported us. In fact, he gave direction that put up a red flag on each file saying that Ravindra Bhavan priority and get the files cleared faster to see that nobody tries to block the files. Even without expenditure sanction, he says first once the contractor is decided, let him start the work, we will subsequently give him the expenditure. This was out of this for Ravindra Bhavan to see that Ravindra Bhavan is commissioned in time bound manner. Today I have visited after becoming the PWD minister. My first visit was yesterday to Vasco Airport Road. My second visit is Ravindra Bhavan. I am happy that all the members, team headed by Sri Vijay Kekre, I interacted with him, asked them also. They are also very happy as far as work is concerned, quality of work is concerned, and time schedule is also concerned. So after discussing with them, after discussing with the contractors, after discussing with the PWD engineers, there is a consensus that the work shall be completed by 30th of October. So target which is fixed is 30th of October. We will try to have mock drills somewhere on 28, 1 day or 2 days before, 1 day or 2 days before. Fire brigade people have also called in today. They also will give their requirement if anything is there within next 2-3 days. But I must also place on record the services of the contractors, Mr. Deshpande, Mr. Kamath, Jasara, who have done their work in a very systematic manner and without creating any problem. The quality of the work has been maintained. And this committee headed by Vijay Kekre, they periodically come. They already had 2 meetings. The minutes of the meetings are there with me. They submit the minutes of the meeting to me also. I must thank them also because everybody has realized the need of Ravindra Bhavan in Salse. And without any disal, we want that this work has to be completed. I have asked even executive engineers, everybody to cooperate with the Ravindra Bhavan to see that this project is taken to logical conclusion on 30th October. I request the press also to cooperate with us and see that this project is taken to logical conclusion by 30th of October. You are also part of this Tuchi function at Ravindra Bhavan. So press also should be supportive of the Ravindra Bhavan. Thank you. आज एक काम चलता है. I think the most important thing is for supervision तुमचो PWD minister आयल. That is the most important thing. What normally you need is communication. Communication आसूंक जाय. And the communication is one thing. Second thing is Talak is the chairman who understands the details of construction. ताका लागून
ते काम बरें जातलें इज वन मोर. तिसरें ताजे कॉन्ट्रॅक्टर देशपांडे आनी मागीर ताजी जी टीम आसा आनी PWDची टीम ती सगळीं मनशां बरी दे आर फोकस्ड. ताका लागून म्हाका दिसता जी डेडलायन आसा न्ही ताजे आज काम जातलें आनी तें बरें जातलें अशें दिसता. कारण तातूंत ताणें कितें केलें आतां रिनोवेशन करपाचें म्हळ्यार सगळेंच काडलें अशें करूंक ना. तातूंतली जी बरी वस्तू आसा ती तशीच दवरून मागीर तें काम केलां. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका लागून तें काम प्रॉपर जातलें आनी मागीर तुमकां ऑक्टोबर एंड पर्यंत ओपन जातलें. आनी अशेंच जावंक जाय गोंयांत जंय एवरीवेर देर इज एनी प्रॉब्लेम इट शूड बी टॅकल्ड लायक दीस. ताका फोकस्ड तुमचें काम आसूंक जाय, नाजाल्यार कांयच जावंक शकना हांगा. मागीर तें तुमी करा सगळी कडेन. तुम्ही सॅटिस्फॅक्टरी आसा आतां पर्यंत प्रोसेस आसा? हय हय हय. बिकॉज वी हॅव अटेंडेड 2 मिटींग. आमकां दिसलें न्ही फर्स्ट मिटींग सुपरविजनची आनी सेकंड मिटींग कितलें काम जालें. स्टेजचें फ्लोरिंगचें काम जालें. मागीर तांणी कितें तें सीट चेंज करपाचें काम स्टार्ट केलें. सगळें तांणी काम तांचें प्रॉपर फॉल सिलिंगाचें काम तांणी सुरू केलें. ताका लागून म्हाका दिसता तें काम जातलें. दे आर ऑन शेड्यूल. एब्सोल्युटली ऑन शेड्यूल. दे आर ऑन शेड्यूल. एब्सोल्युटली ऑन शेड्यूल. तुम्ही कला अकादमीचे बी वन सुपरवायझिंग हाजेर आशिल्ले आसात आणि त्यानंतर अजूनही बारीक बारीक कांय गजाली थंय कला अकादमीच्यो जातात. म्हणजे थोडे तुका आपले बरे सारखे जावं ना अशेंय म्हणून थोडे जाहीर करतात. मग तुमचे त्या बद्दल कितें हें आसा? त्या बद्दल हांवें फर्स्ट मिटींग जेन्ना जाली कला अकादमी तेन्ना हांव उलयलो. तेन्ना हांवें वर्क डन इज नॉट अप टू द मार्क. आनी अजूनय म्हजें हेंच स्टेटमेंट आसा वर्क रिगार्डींग द वर्क इट इज नॉट अप टू द मार्क. आतां कितें जालां थंय कितें मदें जालें तें तुमी जाणा. ताका लागून आतां आय थिंक CMन ताजो चार्ज घेतले उपरांत आमची थंय आतां एक्सपर्टांची कमिटी आसा. राजन, शीतल तळपदी आनी रॉजर ड्रेगो. तर ताका लागून ती थंयचे जे प्रॉब्लेम्स आसात ते आतां आमी सॉल्व करपाचे. ताका आदी टू बिगीन वीथ वी हॅव कॉन्टॅक्टेड IIT मद्रास फॉर स्ट्रक्चरल ऑडिट. जी मॅन्डेटरी आशिल्ली ते थंय ते तांणी करूंक ना. ती करपा जाय. आनी ताका लागून अशें जे दिगंबर बाब जर थंय आयलो जाल्यार PWD मिनिस्टर आयलो जाल्यार कितें तरी काम आणखीन जातलें. म्हाका दिसता जशी रवींद्र भवनात इट्स ऑल ओवर इंडिया गोवा इज नोन फॉर कला अकादमी. म्हाका दिसता ती कला अकादमीची प्रेस्टीज आसा जाल्यार तें काम बेगीन जावपा जाय. तें काम बरें अप टू मार्क. अप टू द मार्क. सावंडाचो प्रॉब्लेम मागीर ते कितें सिलींग पडटा लायटाचो प्रॉब्लेम. सो ते मातशें ना व्हडले प्रॉब्लेम्स आसात ते नीड टू बी एड्रेस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. आनी आमी करतात. अँड गुड थिंग इज CM इज सपोर्टिंग अस. आता जो पळय 60-80 कोटीचो जो पळय खर्च केला तो व्यर्थ असो दिसता तुमकां? आमी काय आमकां खबर ना ते तातूंत ते आमी काय तुमकां सांगू शकना. पण जें काम जालां ते प्रॉपरली जावंक ना इतलें आमी डेफिनेटली सांगू शकता. थंय परफॉर्मन्स करपाक गेल्यार सावंडाचो प्रॉब्लेम तुमकां भायल्यान सावंड हाडचो पडटा. सी कला अकादमी नोन फॉर इट्स सावंड. आनी मागीर तुमकां जी बाकीची मंडळी आसा ती येवन तांकां आंदोलन करचें पडटा. इज नॉट रायट. टेक्निकली सुरवातेसानूच ते निग्लेक्ट जालो अशें तुमकां दिसता कला अकादमी? ना 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 म्हळ्यार तूं 81 आफ्टर रिनोवेशन करतानाचेच हे प्रॉब्लेम आसतात न्हय. सी थंय कॅटवॉक आसा त्या कॅटवॉकार तुमकां चलपा जाय लायट एडजस्ट करपाक. थंय AC डक्ट तूं कसो वतलो वयर फॉर एग्जाम्पल. आतां विंगेत ताणें कितें केलां विंगेत दोनी विंगात स्पेस दवरल्या फॉर सी एंड कॅस्टर्स आसात विंगात की तुमकां सेट तुमी भितर व्हरूंक शकता. थंय तांणी कार्पेट घातलें. मागीर कितें करचें त्या कार्पेटाचेर कांय करूंक शकना. आनी ए रो काडून उडयली. जगात अशें ऑडिटोरियम आसा आय डोंट नो वेर देर इज नो ए रो.
अँड मेजर प्रॉब्लेम इज कोण आसा थंय आनी कोणें हें सगळें केलें. जशें आतां हांव जाणा हांगा तसो एक डेफिनेट मनीस आमकां दिश्टी पडूंक ना अजून. No, we asked for the contractor had come. Mr. Bagwe, he had come तेन्ना for हो the आशिल्लो meeting. त्या meeting. So I asked him, see, you are the contractor. Yes. For me, you are a mason. You are a contractor. Who gave you the instruction to do all these things? I want the consultant. I want to talk to him. See, he must have thought of something, ना? Yes. काहीतरी विचार केला असेल. तो मला त्याला भेटायचं आहे. There is no consultant. सरळ काढलं आणि काम तुम्ही Design आणि भूमिगत हा जो आहे कॉन्ट्रॅक्टर भूमिगत काम करत होता असेल. काय माहित म्हणजे आपल्याला आमचा त्याच्यावरती काहीच कंट्रोल नाही. आमचं तर बोगलेलो पूण तातूंत आतां कितें आसा तूं पब्लीक प्लेस, पब्लीक परफॉर्मन्स प्लेस, ताका लागून आमकां जें दिसता तें आमी उलयतले. ते कितें गुलदस्त्यात दवरपाचें अशें कांय ना. कित्याक दवरपाचें की हो प्रॉब्लेम आसा दीस शूड बी एड्रेस्ड. एज सिंपल एज दॅट. आनी जितलें बेगीन जाता तितलें बेगीन करपाचें. ना जाल्यार कितें जातलें चलता मागीर चलता न्ही ऑडिटोरियम, ताजी डेट मेळटा न्हय, परफॉर्मन्स जातात न्हय, मागीर कितें जाता तशें जावन अशेंय ते उपकारचें ना. ताका तूं कितें तरी करपाक जाय. अँड पीपल शूड कम टू कला अकादमी. Finest theatre in India. थिएटर इन इंडिया. यू मस्ट गेट तुम्ही दॅट जेन्ना ग्लोरी. पयलेच खेपो तेन्ना हें म्हणजे हें दाखयलें म्हणजे डिसॅटिस्फॅक्शन दाखयलें तेन्नाच तें करेक्ट करपा जाय आशिल्लें. तें जालें ना. स्टार्ट जालें न्ही करेक्ट करपाक स्टार्ट जालें. पुणून तो मनीस थंय अपॉइंट करपा जो डिले जाता न्हय त्या डिलेचें आमी कांयच करूं शकना. यू हॅव टू गो थ्रू द प्रोसेस. ती प्रोसेस हांगा फास्ट जाल्या. दॅट इज द बेसीक डिफरन्स. प्रोसेस हांगा फास्ट. हांगा काम सुरू जाता आसतना तो सगळो प्रोसेस करून घेतला. हय तेन्नाच See, करूंक जाय because what आशिल्लें we न्हय. have asked there in Kala Academy, see, before doing any work here from inside, they should do a structural audit from a very reputed company. So CM has suggested that Chennai IIT, they should come and visit the place and they will do the structural audit. So now they will do it, and after that we'll finalize the सो फार work. ते अजूनपर्यंत चेन्नईच्यान कोण येऊन नाही. ते त्यांचं माहित नाही आता त्यांच्या प्रोसेसमध्ये आहे ते. पूण कितें हाजो प्रॉब्लेम कितें की हो एक्सपर्ट आतां आमी जाणा की देशपांडे हो एक्सपर्ट हातूंतलो. तर ताका कॉन्टॅक्ट करपाचें आनी ताजे कडेन उलोवपाचें. तशें कोणा कडेन उलयतलो टू गिव द डिटेल. ते आदींच करपा जाय आशिल्लें. ते आदीं कांयच करूंक ना. आनी वन्स द वर्क इज डिस्टर्ब्ड आनी अर्दे बी जाले जाल्यार परतून ते करपाचें म्हणून इट बिकम्स एक्सपेन्सीव. ही पडली ना, स्लॅब पडली ना ओपन एअरची. बट वी आर व्हेरी होपफुल थंय काम जातलें आनी आमी त्यांचे तकलेर बसून करून घेतले. नाजाल्यार ते जावचें ना. ते करपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.